फाटली 5 वर्सां केल्ल्या कामाच्या नेटार कळंगुटे लोक आपल्याकूच परत हाडटले म्हणून मायकल लोबो सांगता. मायकलाचो घराघरांनी प्रचार चल्ला. People have seen my work and the work speaks volume. आणि हो जो वॉल्यूम फाटल्यान हा लोकांचो हो खोशेन भायर सरलेलो लोक. आमी तांकां फोर्सान हाडूंक ना. आमी तांकां फोन करून आनी कितें करून तसले टॅक्टिक्स करून हाडूंक ना. ऑपोजिशन कॅन्डिडेट फोन मारता, तुजो सेकंड फ्लोर इलिगल आहा, तुजो टॉयलेट इलिगल आहा, तुजो रूम एक्स्ट्रा बांदला तो इलिगल आहा, तू येयना जाल्यार मागीर तुका आमी त्रास करतले. तो हे फोन करून हाडटा. पूण आमचे वांगडा लोक मोगान येयल्लो आहा, लोक काम पोवन येयल्लो आहा, लोक जाणा फुडें आमी बरें काम करतले. साळगांवांतलो आमदार काँग्रेसीच्या आग्नेल फर्नांडिसाचो घराघरांनी प्रचार चालू आसा. ह्या फावट साळगांव लोक आपल्याकूच हाडटले म्हूण आग्नेलाक विश्वास. गेल्या बीजेपी सरकाराक सपोर्ट करताले, जसो रोहन खंवटे, विजय सरदेसाय, हे सगळे बीजेपीचे वांगडी एकठांय जाले. परत काल रोहनान सपोर्ट दिला जयेशाक. आपणाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तो काँग्रेसीचो सपोर्ट घेता. आमच्या हायकमांडाक खबर ना की हेणीन एक हें केला म्हणून, कॉन्ट्रॅक्ट केला म्हणून पर्रीकाराशीन की जिखले उपरांत हे सगळे बीजेपीन वचपाचे आहा म्हणून. आतां परत तो बीजेपीन वचपाची तयारीन आहा. आनी हांव मागतां की आमचे सेक्युलर फोर्सीस आहा पळय ते रोहनाक वोट करपाचो ना, कोणीय तिंगा सेक्युलर मनीस बोरला ताका वोट करपाचे. ते आमचे डोर टू डोर. मागीर आमी थोडी कॉर्नर मिटींग थारायलेली आहा टील द सेकंड. शिक्षणा शिवाय नोकरी मेळप कठीण म्हूण तरणाट्यांक शिकोवपाचें मिशन घेतलां. हळडोणे मतदारसंघांतलो एन इन्स्टिट्यूटाचो अपक्ष उमेदवार आनंदराव नागवेकार उलयलो. मयणे ताची मोटारसायकल रॅली जाली. आज हांगा मोयरा ग्रावंडांतल्यान आमी मोटरसायकल रॅली सुरू करतात. ती मोटरसायकल रॅली आख्खे मोयरा कवर करून आल्दोना वतली. मनी इज नॉट एवरीथींग. पीपल थिंक मनी इज एवरीथींग देन दे कॅन बाय द वर्ल्ड. इट इज नॉट लायक दॅट. वी हॅव टू फायट अगेन्स्ट द सिस्टम दॅट हॅज बीन क्रिएटेड. The tourism system is badly affected in Goa. A need of the hour is to see the young youth who have to just float, who just don't know what to do. We have to create employment for them. Job is the need of hour. And merely you can't get a job unless you educate the people. I on my own can openly tell that I have educated more than 10,000 people from Goa and educated and given them a job. Give a break.